श्री विजयदुर्ग देवीची मूर्ती ही प्रकट झाली अशें हांव समजतां. गेल्या कित्येक वर्षां डॉक्टर कालिदास वांयगणकर आणि तांच्या सहकारी हांगाचे हांणी ह्या स्थानाचें औचित्य शुचिता ही कायम रावपाक जाय म्हूण लढो दिलो, मार खालो, तरेतरेचे अत्याचार सहन केले ताणें. पण ताणें एक गजाल सोडली ना, ती गोंयच्या दृश्टींतल्यान म्हणजे केवळ सांकवाळ न्ही, हें श्री क्षेत्र शंखवाळ अशें मोठें तीर्थक्षेत्र आशिल्लें. तर ताजें परत एकदां पुनरुद्धार करून परत पुनर्प्रतिश्ठापना जावची अशा पद्दतीन तांचो हो विशय चालू जाल्लो आसा. सगळ्या गोंयची श्रद्धा ह्या ठिकाणच्या विजयदुर्गा देवीचेर आसा. ताचें कारण अशें की पोर्तुगीजांनी जी देवळां उद्ध्वस्त केलीं, म्हणजे सादारण 800 ते 1000 देवळां उद्ध्वस्त केलीं. 800 देवळांचो उल्लेख आसा प्रत्यक्ष इतिहासान आणि काही देवळांचो ल्हानसान देवळांचो उल्लेख ना. तर त्या ठिकाणी पोर्तुगीजांनी चर्चीस बांदल्यो. एकूच स्थान आतां गोंयांत शिल्लक आसा, तें म्हणजे विजयदुर्गा देवीचें प्राचीन मंदिर जें आसा तें स्थान अशें आसा की पोर्तुगीजांनी थंय चर्च बांदली ना. आमी स्वतंत्र जाले, गोंय मुक्त जालें. स्वतंत्र जावन 75 वर्सां जालीं, गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां वयर जालीं. जाल्यार आमकां अधिकार आसा ह्या प्रजेक पोर्तुगीजां पयलीं जी वेवस्था आशिल्ली, जी संस्कृती आशिल्ली, ज्या प्रकारचें धार्मिकता आशिल्ली ती परत प्रस्थापीत करप वा हांगाच्या प्रजेचो धर्म, धर्मभावना, लोकभावना गोंयची ही हें करचें न्हय, म्हणजे ती चिड्डूची न्हय. आनी हिंदूंक जी आसा ही तांचें धार्मीक स्थान जें आसा तें थंय निर्माण करपाचो अधिकार हो बहाल करचो. सगळे लोक अशें आसात की आज विजयदुर्गा देवी प्रकट जाली हें आश्चर्य सगळ्यांक. आनी एक कितें तरी डिझायन ताजो सृश्टीचो आसतलो ताच्या फाटल्यान अशें आमकां दिसता. आनी त्यामुळे आतां ह्या भावनेक जोर आयलो की हांगा पुनरुद्धार समिती आसा मंदिराची, ह्या विजयदुर्गा देवीच्या, ती ऑलरेडी आसा, काम करतात ते तरुण हांगा. तर जणू काय तांणी केल्लो संकल्प पूर्ण करपाकूच देवी आयल्या काय कितें म्हणून आमकां अशें दिसता की ह्या देवीचें वेवस्थीत तिका मूळ रुपान हाडून ताजेर जें कितें करपाचें आसा तें हांगा करचें तांच्यांनी येवन अशा पद्दतीचें प्रोविजन आसा. काल ऑफिसर जे आयले, वरद सबनीस म्हणून दत्तराज देसाय, तांणी सुरवातीक तांकां सांगलें की आमी हांगाच येवन तें जें कितें आसा तें पळयतले म्हणून, ताजो टेस्ट जो कितें करपाचो आसा तो करतलो. तसो करपाक कसलोच प्रत्यवाय ना. पण प्रत्येक गजाल हिंदूची उखलतले आनी आपल्या कस्टडीन व्हरून दवरतले हेंच चलचें ना. आनी हें चलूंक गोमंतकीय दिवचो ना. ताजें भरपूर मूल्य दुर्दैवान सरकाराक चुकोवचें पडटलें काय कितें अशें म्हाका दिसता. त्या भानगडीन सरकारान पडचें न्ही. जश्यो बाकीच्या धर्माच्यो भावना हांगा सरकार जपत आयल्या तश्यो आतां थोड्यो हिंदूच्यो भावना सुद्दां सरकारान जपचें अशें म्हाका दिसता. डॉक्टर कालिदास आनी तांचे साथीदार जे हांगा तीर्थक्षेत्र शंखवाळ हें परत ताजो पुनरुद्धार जावचो म्हणून विडो तांच्यांनी जो उतरलो, तांच्या फाटल्यान सगळी गोंयची जनता उबी करपाचें निश्चित केलां. अनेक संघटना हिंदू ज्यो आसा तांच्यांनी मेळून. आनी हो इश्यू हो गोवा लेवल इश्यू आसा, हो केवळ सांकवाळ इश्यू ना अशें हांव परत एकदां सांगता. देवीची प्रतिश्ठापना हांगा जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. डॉक्टर कालिदासांचें जें हें चल्लां, यत्न तांचो जो चल्ला, ताच्या फाटल्यान भावनीक दृश्ट्या सबंद गोंय जोडलें गेल्लें आसा. आतां पर्यंत बऱ्याच संघटनांच्यो ही मूर्ती मेळ्ळ्या नंतर बैठको जाल्यो, हांगा तांच्या समवेत हें जालें. सादारणपणे म्हज्या म्हायती प्रमाणे, म्हणजे हांव आतांच हांगा आयलां, सादारणपणे 2,000 लोक गोंयच्या तरेतरेच्या भागांतल्यान, सगळ्या तालुक्यांतल्यान हांगा येवन गेले. आनी सगळ्यांक आतां अशें दिसलां, आनी ही हिंदू भावना आसा, ही धार्मीक भावना आसा. प्रत्येक मनशाक धार्मीक भावना आनी आपल्या जी देव देवतां बद्दल जी श्रद्धा आसता ती दवरपाचो अधिकार आसा. हिंदू समाज हांगाचो गोंयांतलो जो आसा तो अधिकार मागता की जी पोर्तुगीजांनी तोडलेलें जें मंदीर आशिल्लें प्राचीन, ताज्या जागेन आतां डॉक्टर कालिदासान सांगिल्ल्या प्रमाणे अन्याय जाला ताजेर, म्हणजे प्रत्यक्ष सरकारान अन्याय केला. ताजें पुरातत्व खातें जें आसा ताणें अन्याय केल्या. जी आक्षेप स्थानीक जनतेन आनी भक्तगणांनी केले ताका कांय उत्तर दिनासतना थंय एन्क्रोचमेंट जो चालू जालो, हस्तक्षेप जो भायल्यांचो चालू जालो,
तो हस्तक्षेप चलूंक दिलो गव्हर्मेंटान ताजेर कांय एक्शन घेतलें ना. म्हणजे गेली 10 वर्सां हांव पळयतां ते लढो दितात हांगा, आनी 10 वर्सां हे सगळे बारीक सारीक गजाली ज्यो जाल्या त्यो गजाली गव्हर्मेंटाच्या आर्किओलॉजीच्या कानाचेर घातिल्ल्यो आसा, लेखी घातिल्ल्यो आसा, पण ताजेर कांयच एक्शन जावना. आनी जळीमळी खंय तरी व्हरून उडयतले, ज्या ठिकाणी श्रद्धेन तिची पुजा जायना, तिका फुलां वाहिलीं वचना. अरे हे मुर्त्यो कोणाच्यो? आमी फॉरेनाक आसा, आमी पोर्तुगालाक आसा, आमी पाकिस्तानाक आसा. आमच्या देवांची, आमच्या मुर्तीची पुजा करपाचो अधिकार हिंदूंक कित्याक दिनात तुमी काय म्हणून? त्यामुळे हाचो विचार करचो सरकारान गांभीर्यान. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट शाणें जावचें, आपली अक्कल वापरची, पॉलिटिकल हस्तक्षेप तांच्यांनी टाळपाचो. आनी डेप्युटी कलेक्टराक आमी गोंयच्या जनतेच्या वतीन हें करता की तुज्यो पुरो जाल्या आतां ऑर्डरी बिर्डरी. बाकीच्या कडेन तुमी ऑर्डरी काडल्यो ना मरे. ज्या वेळाचेर डॉक्टर सांगतात हांगा हस्तक्षेप जालो म्हणून, देवीच्या जाग्यार तळी बुरयली, वड मारलो, झाडां मारलीं, समतल केली जमीन बुलडोजर घालून, त्या वेळाचेर तुमी हस्तक्षेप केलो ना मरे. आतां तुमी हस्तक्षेप करपाक आयले, हें चलेगा न्हय. हें आतां पर्यंत चल्लें तें चल्लें. जनता जागृत जाल्ली आसा. आमकां कोणा कडेन तेड तंटो करपाचें ना. आमच्यो धार्मीक भावना जपपाक दिया मरे तुमी. हें सेक्युलर देश जर आसा, चर्चीच्या थंय वचून आमी कांयच करिनात न्ही रे हिंदू. हांगा आमच्या हिंदूच्या देवळांनी इंटरफियरन्स कित्याक जाता आनी सरकार कित्याक टॉलरेट करता तें, तो प्रश्न आमकां सगळ्यांक पडला. ताजे परिणाम जातले हाजे फुडें कितें तें. हांव देवी कडेन आमी सगळे मागणी करतात, जे भक्तगण हांगा 2,000 लोक आतां पर्यंत येवन गेले, हाजे फुडें येतले. तांच्यांनी देवी कडेन मागिल्लें आसतलें की तिजी प्रतिश्ठापना हांगाच जावपाक जाय, ह्या तीर्थक्षेत्रांत तिच्या जाग्याचेर जावपाक जाय. आनी ती मागणी आमच्या अंतःकरणांतली मागणी आसा. राम मंदिरांतली मागणी जशी पूर्ण जाली, अनेक वर्सां ताचे खातीर झगडचें पडलें आमच्या देशांत स्वतंत्र. कदाचित आमचेर तशी पाळी आसा काय कितें म्हणून इतल्या वर्सां डॉक्टर कालिदास आनी तांचे सहकारी जो लढो दितात ताका यश येवना. पण तांणी केल्ले प्रयत्न जे आसा हे बेसीक आनी फंडामेंटल प्रयत्न आसा. ताजेर कळस चडोवपाचें काम हें तांच्याच हातांत. तांकां पाठिंबो दिवपाक सगळ्यो संघटना उब्यो आसा अशें म्हाका ह्या वेळाचेर सांगचें दिसता. डेप्युटी कलेक्टरान आदेश फाटीं घेवचो. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान हांगा देवीक उखलून खंय तरी व्हरपाचें हें चलचें ना, हें करचें न्हय तांच्यांनी अशें म्हाका दिसता. सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री, तांणी लक्ष घालचें. केवळ 20 कोटी दवरल्या देवळांक बिवळांक सांगचें न्ही. एकूच जागा हांगा उरलेली आसा, ताजेर पयलीं बांद मरे हें देवूळ आनी 20 कोटी रुपया दी मरे आमकां. कमिट्यो नेमता, अमक्या करता आमकां फटोवपा खातीर. तर त्यामुळे ताका एक मोठी संदी आसा की ताणें ह्या 20 कोटींतलो एक भाग हांगा दिवचो. ह्या देवीची प्रतिश्ठापना लोकांक ठरोवनी, श्रद्धावान लोक जे हांगाचे आसा